फातिमाचे सायबिणी जातू आमची शहरातली दी सगळ्या सुखाची मागता आम्ही सोरपाणी ऐक फातिमाचे सायबिणी जातू आमची शहरातली ती सगळ्या सुखाची मागता आम्ही सोरपाणी ती सगळ्या सुखाची मागता आम्ही सोरपाणी Andar kurbice gaya Nishkolong mari mata Fatima oirtan deota Angkwar mari shia Andar kurbice gaya Nishkolong mari mata Fatima oirtan deota ऐक फातिमाचे सायबिणी जातू आमची शहरातली ती सगळ्या सुखाची मागता आम्ही सोरपाणी ऐक फातिमाचे सायबिणी जातू आमची शहरातली ती सगळ्या सुखाची मागता आम्ही सोरपाणी ती सगळ्या सुखाची मागता आम्ही सोरपाणी सगळ्या सुखाची मागता आम्ही देवाचो पूत मुनीस जालो आंकवार मरेचे उदरी झलमलो आनी आमचे मदें जियेलो And the Word was made flesh, born of Virgin Mary, and he lived among us. होच आंकवार मरेचो पूत, देवाचो पूत, ह्या पवित्र उंड्यान
आमचे मुखार आजीर आसा. खरो जिवो जेजू देवाचो पूत मारी वरवीं जल्मल्लो ह्या पवित्र संस्कारान आजीर जाला. काळजाचे खोलायेंतल्यान मानून घेवन आमचें काळीज मन ताका उबारून आमची मान खोल भागावन ह्या आमच्या सोम्याक आंकवार मरेच्या पुता जेजू स्वर्गार तावन देंवलेल्या जिव्या उंड्याक आमी नमस्कार करुया. We bow our heads in adoration to the Son of God present among us in the Blessed Sacrament. नमान कुरपेन बोल्लोली सोमीदेव तुजे सवें आसा. Hail, O full of grace, the Lord is with you. हे सांजे जेजूच्या पांयाशी जेन्ना आमी आयल्या खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक उगडास करता. पुर्तुगालान फातिमा शारान आंकवार मारिया जेजूची आवय आमची आवय ह्या तेग सुपुल्ल्या भुरग्यांक दिसती पडून आपलो संदेश आपली शिटकावणी आपली विनंती आख्या संवसारा मुखार दवरता. फातिमा सायबिणी आमची पासत विनंती कोर हे आमचे मागणे. Hail, O full of grace, as we come at the feet of our Lord in the Blessed Sacrament, we keep before our eyes today Mother of Jesus, our Mother, Mary, who said yes to the Lord. Who appeared to the three little children with a message, with a warning, and with an appeal to the whole world. Our Lady of Fatima, pray for us. I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. हीच आंकवार मारिया जेजूची आवय आमकां सगल्यांक तिच्या आपुरबायेच्या भुरग्यांक आपणाशी न्हय पण आपल्या पुताशी ओडून हाडटा. तो सांगीत तितलेंय करात. डू
whatever he says. Mother Mary leads us to her Son, Jesus, the Savior of the world. Do as he says. Marik आमचे संगातीन गाऊया एकाच तळ्यांतिका सोमेस्वा काढूया आंगवार मारीक आमचे संगाती गाऊया राणीये स्वर्गावेले काळजांतां नोंदूया नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये सोबीत सुंदर राणीये मान दिवूया एकाच तळ्यांतिका सोमेस्वा काढूया सोबीत सुंदर राणीये मान दिवूया एकाच तळ्यांतिका सोमेस्वा काढूया नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान नोमान मारिये नोमान 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 मारिये खुर्सार उमखळून आपलो प्राण सोडच्या वेळार नोमान नोमान मारिये खुर्सामुडी आसतल्या आपल्या आवयक पळोवन जेजून तिका आमची करून दिली. जेन्ना जुवांक ताणें म्हणलें खुर्सार उमखळटना, ही तुजी आवय, Behold your mother. आपल्या आवयक ताणें म्हणलें, हो तुजो पूत, Behold your son. आनी जेजूच्या मोगाच्या शिसान तिका आपणाची म्हणून घेतली. जेजूच्या मोगाच्या शिसा जुवां बरोबर आमी जण एकलो तिका आमची म्हूण घेता. Just as John, beloved disciple of Jesus, accepted Mother Mary as his own mother, so do we. We accept her as our own, just like she accepts us as her own children. ह्या संवसारांत आमकां चलूंक अवघड जातलें. आमकां काकलुतीची गरज पडटली, मार्गदर्शनाची गरज पडटली. हें जाणा जावन आपल्या आवयच्या आदीन जेजून आमकां केली. आयज आमी
जेजूचे आवयची भक्ती करता तिका आमी मानून घेता तिचें जिवीत आमचें करूंक दिसाच्या दिसाक वावुरता आनी आयच्या दिसाक फातिमा सायबिणीची परब मनयता आसतना खेरीत भाशेन फातिमा सायबिणीचो संदेश आमच्या काळजान घेवन पातकाचें बोगसणेक जोडूंक संवसाराक शांती जोडूंक आमी खेरीत भाशेन आमकांच आयज समर्पिता. जेजूच्या पांयाशी हो वेळ आमी सारता आसतना आयज आमच्या मनान हाडुया. केदनात हांव हे सर्गीचे आवयक हांव वळखता. खरेपणी तिका म्हजी म्हणून हांवें केदना घेतल्या. ल्हान आसतना वाडटा आसतना वाडल्या उपरांत व केदना आमचे जण एकल्याचे अणभव आसतले. We will have our own testimonies to put before the people. How do I see Mother Mary? How do I consider her? What is my devotion? Why is my devotion to Our Lady, Mother of Jesus, my mother? आमचेच अणभव ताजे करता आसतना आमच्या तरणाट्यांचे अणभव आयकुया. Let us listen to the testimony of our youth who take Mother Mary as their own mother. Why? How? When? कशे भाशेन? कित्याक? केदना? तांचो अणभव आयकता आसतना आमचेच जण एकल्याचे अणभव आमी जिवे आनी ताजे करुया. आठ वर्सां फाटीं मोची एससीसी जावन हांव इगोर्जेन एक ल्हानशे एसोसिएशनान भितर सरलो. न्हय म्हजे खोशेन बोगोर म्हणजे फ्रेंडान म्हाका आपयलो म्हण लिजांव मारिया एक ल्हानसो एसोसिएशन चड जाणां आसूंक नात. 2 जोमे आसले. एक ज्युनियराचो बिलो 18 आनी एक सिनियराचो अबाव 18. ज्युनियराच्या जोम्यांत हांव भितर सरलो. पयलेच दिसा एक वेगळेशें दिसलें. दिमेचे तेस मागणे आनी वावर सांगप. हें एसोसिएशन कितें तें म्हाका समजूंक ना. फकत खबर आसली तातूंत जायतें कितें करूंक मेळटा. हायक्स, भोंवड्यो, पिकनिक्स इतलेंच खबर आसलें. पूण वाडटा वाडटा तातूंत हांव जायतें शिकलो.
सायबिणीक भोव लागीं अणभवूंक हांव पावलो. कितें काय हें एसोसिएशन? लिजांव मारिया, झुजाक मांडलेली फौज, soldiers ready to war. कसलें झूज काय तें? देंवचाराची आड, न्हय आर्मां आनी तोरसादी घेवन बोगोर मागण्यांन झुजपाचें तें झूज. मारेचो वावर फुडें व्हरूंक म्हाका मारेन विचून काडलो अशें म्हाका दिसलें. दोनूच वस्तू, वावर आनी मागणे, हाचेर आमी चलूंक लागल्यो. तरेतरेचो वावर जो मारिया कोत्ताली, दुसऱ्यांक बेटो हॉस्पिटलांनी गारगारांनी, न्हयच क्रिस्तांवांची घरांत बोगोर आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणीच्या घरांत आमी बेटो कोत्ताली, तांची खबर घेताली, तांच्या उत्सवान आमी वांटो घेताली. हातून आमकां पयशे मेळनासले, बोगोर एक वेगळोच संतोश भोगतालो. वाडटा 18 वर्सां जातकूच हांव सिनियराच्या जोम्यान भितर सरलो. थंय म्हाका म्हजे वडील आनीक तेंको दिवंक सदांच तयार आसली. ती सदांच सांगताली, लिजांव मारिया सोडी नाका, मारेक आमचे मायक सोडी नाका. तूं कितेंय तिचे कडेन मागीत, बोरवोशान मागीत, ती तुका दितली. आमकां ताणें केन्नाच सोडूंक ना. कितले वायट दीस आमचे येवं, एक दोग जाणां हें सांगतना तांच्या दोळ्यांत दुकां लेगीत हांवें पडयलीं. आनी हें म्हज्या काळजान सदांच उरलें. आयज पासून कितें बरें करचे आदी वो कितलो व्हडलो आकांत मुजेर येता तेन्ना हांव मारेक उलो कोत्ता. आनी हांव केन्ना जिवितान सांडिना. हांव एक सुरो आसा अशें म्हाका केन्ना दिसना. मारिया म्हजी माय म्हजे सांगातीन आसा. म्हाका भिवची कांयच गरज ना.
हें म्हाका भोगता. आयज संवसारांत हो काडूक येयला, ही पिडा येयला. मागण्यावन व्हडलें हात्यार कितें आसा काय? मारिया आमची माय तेगा भुरग्यांक दिसती पडटा तितले पावटी मागणें करूंक उलो कोत्ता. मागण्या वरवीं आमी पिडेचे आड झुजूक येता. मारिया एक हुस्क्यान बोललेली अस्तोरी आसलेली. दुसऱ्याचो आदार करूंक सदांच ती फुडें चलताली. हे गंभीर परिस्थितीन आमी दुसऱ्याचें चिंतूंक भोव गरजेचें. दुसऱ्यांक आदार दिवंक भोव गरजेचो. दुसऱ्याचें चिंतून दुसऱ्याक आदार दिवन मागण्यान रावून आमी हे पिडेचेर आड जैत वतले असो म्हाका भरोसो आसा. Noman, Noman, Mariae. Noman, 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 Mariae. जेजूची आवय, जेजू मनीस, जेजू देव. जेजूची आवय देवाची आवय आनी देखून तिका आमी म्हणटा देवाची माता. ही देवीक मातेक आमची माता करूंक आमकां केदें व्हडलें भाग. दिसाच्या दिसाक आमच्या आवयशी धांवून येवंक तिच्या गोपान आसरो सोदूंक आमकां जेजून फावो केला. कित्याक जेजू जाणा आमी सांडटले, आमी असोक्त पडटले आनी आमचे असोक्तायेन आमी उलो मारतले. आनी भुरगीं कशीं आमी असोक्तायेन उलो मारता तेन्ना आवयच्या उन व्हड आनी कोण ना. आमच्या तोंडान आमी त्रासान पडटा तेन्ना, खाला पडटा तेन्ना, दूख जाता तेन्ना पयलें उतर तोंडांतल्यान भायर सरता मायगे, आवयगे, मामी. आनी हीच आमची माता जेजून आपली आवय आमची आवय करून दिल्या. कित्याक ती सांडची ना, ती असोक्त पडची ना. तिचेरूच नदर मारून आनी ती जेजूच्या खुर्साची वाट चलता आसतना जेजू खुद तिचे कडली घोटाय घेवन चल्ला. आपली खुर्साची वाट चलता आसतना आपल्या आवयक तो भेटला आनी एके भाशेन ही आवय घोटाय दितली आवय, पुता चल फुडें, बापान तुका दिला तें शात ती पावय. म्हज्या भुरग्यांक साल्वार कोर.
सायबीण मायचो अणभव, तिची आसणी आमच्या जिवितान, ह्या तरणाट्याच्या जिवितान आमी आतांच आयकलां. आमचेय वेगवेगळे अणभव आसतले. आनीक एक असलोच अणभव आमच्या तरणाट्यांचो आमच्या कानार घेवया. नदर आमची जेजूचेर दवरून आमच्यो यादी, आमचे अणभव आंकवार मरे सवें ताजे करुया. हांव जल्मलो तावन तेन्ना ल्हान आसून लेगून म्हजी आवय बापूय म्हाका वालांकांनी सायबिणी फुड्यान व्हरताली. आख्खी फामिली एक जावन आमी वयताले. हांव ट्रेनीन सांगनात बसून ही यात्रा सायबिणीच्या पांयां सरशी आमी करताले. हांव म्हजो एक विचार म्हज्या आवय बापायक, जेन्ना म्हाका गिन्यान सुटूंक लागले, सायबिणीक भेटूंक इतलें पयस माड्रास कित्याक वचूंक जाय? तेन्ना म्हज्या आवय बापायन म्हाका सांगलें, तूं ल्हानूच आसतना ट्रेनीन वयताना रातच्या 3 वरांचेर दांतोणी घेवन गिटार वाजयतालो असो दिसतालो. ते यात्रेन जेन्ना आमी वालांकांनी तावन घरा येताले, तेन्ना तुवें वेलेंकांनी एक हेडाचें गिटार म्हाका घेवन दिल्लें. तेंच गिटार परत येताना रातचो हांव ट्रेनीर तें गिटार वाजयतालो. आयज हांव गिटार वाजयतां, गायन करूंक पावलां, फकत ते एक यात्रेक लागून. एक सायबीण मायचें म्हाका देणें. इट इज अ गॉड्स गिफ्ट. पूण म्हाका दिसता हें देणें म्हजे खातीर हे आवयन आंकवार मारयेन मागलेलें. व्हड जावन जेन्ना लोकांगेर आनी आमगेरूय सायबीण येताली, तेन्ना हांव लादीन वाजोवंक लागलो. म्हज्या इश्टा वांगडा लादीन गावंक लागलो. तेन्ना सायबिणीच्या दर एका नांवा फाटल्यान आमी गायता, आमचे खातीर माग, आमचे पासून माग. हें गावून 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 आयज म्हाका खरेंच दिसता हीच आमची आवय आमचे पासत मागता. ताच्या उपरांत हांव लेजन मारीन भितर सरलो. तुवें मागणें करून म्हाका हेर मनोरंजन पासून मेवलें. सायबिणी विशीं खूब शिकोवंक पावलो. आनी जितले फावटी हांवें सायबिणी लागीं मागलें, सगले फावटी म्हाका तें मेवलें. आयज हांव ह्या जाग्यार आसां, सायबीण मायक नोमान करता. देव पदवेदार आनी जेजू आमचो इश्ट. पूण सायबीण माय आमचे मोदें आनी देवा मोदें तो संबंद. ती आमचे खातीर मागता, आमची मागणी देवाक उबारता. तर म्हजें नोमान
हे आमचे आवयक. Noma, Noma, Marie. Noma, 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 Marie. Noma, 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 Marie. Noma, 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 Marie. Ora pro nobis. आमचे पासत विनंती कर. Pray for us. कोणा लागीं मागता ती? आपल्या पुता लागीं. पुता तांचो सोरो सोंपला. पुता तांकां देणी जाय. पुता तांकां राख. पुता ताका गुणांनी भर. ही आमची आवय आपल्या पुता जेजू लागीं आमचे पासत विनंती करीत रावता. आनी ह्या पासत आमच्या जिवितान काय बरी देणी ह्या तरणाट्याच्या जिवितान सादेपणान आमी आतां आयकलां. आमकांय कितली देणी दिल्ली आसात. साद्या वस्तूंचो आमचो अणभव जावं आमच्या घराब्यांत, आमच्या वावराचे सुवातेर, आमच्या शिकपाच्या वस्र्यांत, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन, अडचणीन आमी सांपडलेलीं आसता तेन्ना आनी सगळें बरे भाशेन आसता तेन्नाय आमी आमकांच लॉकडावन करून भितर आसा तेन्ना तशेंच आमी भायर सरूंक जाय आनी आमकां सुरक्षा जाय तेन्ना जेजूची आवय आमची आवय आमचे बरोबर आसा. कसलो तुजो अणभव? कितलो मान तुवें जेजूचे आवयक दिलाय? Who is my mother? One who does the will of God is my mother. म्हजी आवय कोण? देवाची खुशी करता तीच म्हजी आवय. आनी जेजून परगट केल्लें हें सोत आपल्या आवय विशीं आंकवार मरेसोवें आमकां दिसती पडटा. देवाची खुशी ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. देवाची खुशी करप म्हणल्यार सोंपें न्हय. देवाची खुशी करप म्हणल्यार अवघडूय न्हय. देवाची खुशी देवाचेर पातयेवन करीत जाल्यार तें सोंपें. देवाची खुशी हांव म्हज्याच बळाचेर पातयेवन करूंक सोदतां जाल्यार तें अवघड. आनी देखूनच आमचे मदें आनी देवा मदें मारिया आमची आवय आमची सायबीन माय कशे भाशेन देवाची खुशी करची, अडचणींत कशे भाशेन थीर उबी रावची, हाव टू एन्ड्युअर ड्युरींग पेन एंड सफरींग तीच आमकां कळयता. आनी जितली पावटी संवसारान आपलें दिसणें दाखयता तेन्ना आपल्या पुता सरशी आमी येवंक आमकां उलो मारता. फातिमा शारान मायाच्या म्हयन्यान सुरू करून दर म्हयन्याक 6 पावटी दर म्हयन्याचे 13 तारखेर ह्या तेग सुपुल्ल्या भुरग्यांक दिसती पडली तेन्नाय तिणें मागलें
म्हज्या पुताक दुखोय नाकात. तुमच्या पातकांत रावून म्हज्या पुताक दुखोय नाकात. Repent. Do not hurt my son with your sins, with your continuous sins. Do not hurt my son. पातकांचें पिराचीत. त्याच बरोबर पातकाचें फारीकपण, आमचे चुकीचें आमी फारीकपण दिवंक ती उलो मारता. आमचे पातकांचें फारीकपण दिवंक जायत्यो वस्तू आमच्यान करूं येतात, पूण एक व्हड आनी गुणादीक वस्त म्हणल्यार मागणी, प्रेयर. आनी मागणे म्हणटा तेन्ना तेरसाचे मागणी करूंक तिणें उलो मारलो. जो कोण तेरसाचें कोंत आपल्या हातान घेवन मागणें करता ताका सायबीण माय दिसती पडटा. Do you want to see her? Do you want to experience Mother Mary? सायबीण माय तूं अणभवूंक सोदताय? Do you love Mother Mary, Mother of Jesus, Mother of God? देवाचे मातेचो, आमचे आवयचो तूं मोग करताय? हो अणभव घेतलेल्याच आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. My God, I love you in the most blessed sacrament. म्हज्या देवा, भोव पवित्र संस्कारांत हांव तुजो मोग करता. लुसिया, सांत लुसिया, तेगा भुरग्यां मदलें व्हडलें 9 वर्सांचें ही उतरां उलयलीं. 8 वर्सांचो फ्रांसिस्को आनी 6 वर्सांची जासिंता ल्हान भुरगीं तिच्या उतराक होय म्हणटात. I need you to atone for the sins of the world. ह्या संवसाराच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक तुमी कश्ट त्रास सोंसूंक जाय. आर यू रेडी? तुमकां खुशी आसा? डू यू प्रॉमिस? येस माय लेडी. तिगूय भुरग्यांनी आपल्या सगळ्या इनोसेंटपणान मागणें करूंक, प्राश्चित करूंक, संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपण दिवंक आपली बासावणी केली. तो दिसो संवसाराचेर शांती हाडूंक खेरीत भाशेन सायबीण माय देंवून येता. जेन्ना विश्व झूज चालू आसलें, वर्ल्ड वॉर 1, तेरसाच्या मागण्या वरवीं जैत मेळोवंक 6 म्हयने दर म्हयन्याच्या 13वेर ह्या भुरग्यांक दिश्टी पडून आपलो संदेश दिलो. संदेश मोगाचो, संदेश मागण्याचो, संदेश प्राश्चिताचो, फारीकपणाचो. तूं तयार आसाय? Are you ready to consecrate yourself to the heart of Mary? देशाक शांती येवची पासत, भोव करून रशिया ह्या देशाक शांती येवची पासत. हो देश
आंकवार मरेच्या काळजाक भेटयलो. शांती आख्या संवसाराक आमकां सगल्यांक जाय. संवसाराची राणी आंकवार मारिया तिच्या मस्तकार मुकुट घालून देवा बापान, देवा पुत्रान आनी देव पवित्र आत्म्यान तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. The Father, the Son and the Holy Spirit, the Holy Trinity coronated her and declared her Queen of heaven and earth. या संवसाराक शांती हाडून तिका नेमल्या. Yes, Lord, we believe. आंकवार मरेचे मजतीन या संवसाराक, आमच्या देशाक, आमच्या राज्याक, आमच्या घोराब्याक, आमच्या शेजाऱ्याक आमच्यान शांती जोडून घेवूं येता. तेरसाचें कोंत आमच्या हातान दिल्लें आसा. ल्हान आसतना आमच्या घोराब्यांत आमी तेर्स करूंक शिकल्या. जेजूच्या जिविताचे गूट नियाळून आंकवार मारे बराबर आमी तेर्स मागणी प्राश्चित करता. संसाराची तुगे राणी, आमी तुजी किरकोळ भुरगीं. आयचे गांवचे शेरांतली आयगे खाली ही विडोणी. सोर वायटांतली, सोर विघ्नांतली निवार माये सुलोकिनी. गांवांत आमच्या गोरगोरांनी कोर शांतीची आमची जिणी. सोर वायटांतली, सोर विघ्नांतली निवार माये सुलोकिनी. आमच्या गोरगोरांनी कोर शांतीची आमची जिणी. संसाराची तुगे राणी, आमी तुजी किरकोळ भुरगीं. आमचे गांवचे शेरांतली आयगे घाली ही विडोणी. संसाराची तुगे राणी, आमी तुजी किरकोळ भुरगीं. आमचे गांवचे शेरांतली आयगे घाली ही विडोणी. फातिमा साहेबिणी आमचे पासत माग. Our Lady of Fatima, pray for us. माग आमचे पासत भाग्यवंती देवाची माई. जेजूच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. Do whatever he tells you. Do whatever my son Jesus tells you, and you will attain life. You will attain happiness. You will attain forgiveness. Do whatever my son tells you. म्हजो पूत सांगीत तितलेंय करात. तुमकां खुशालकाय मेळटली. तुमकां जिवीत मेळटलें. तुमकां बोगसणें मेळटलें. तुमकां पेकोवणी मेळटली. भाग्यवंती देवाची माई आमचे पासत माग. Holy Mother of God,
pray for us. Ora pro nobis. तुझ्याच गोपान माये आमकां बाळगून दवर तुझ्याच गोपान माये आमकां बाळगून दवर भुरगीं तोणशीं जाणटी सगळोच विस्वास दवरून एकाच ताळ्यान माये उलो मारता प्रार्थना तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर हुस्कोळ आमचे हुस्के जायत्यो दुखी आमकां खूब खूब आमच्यो ताळ्यो माफ नापातकांक आमच्या तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर तुझ्या गोपान माये माये मोगाळी तुझ्या पुताचो आशीर्वाद आमचेर मागून घे. आमी सगळीं तुझी भुरगीं तुझ्या गोपान रावून आमच्या देवाची कृपा मागता. तुझी भुरगीं आमी वेगवेगळ्या कारणांक लागून घडये सांडलेलीं आसा, कश्टांत आसा, दुखींत आसा. We are your children, Mother Mary. Oh Mother, we are yours. Take us to your Son Jesus. Make us like Him. We call out to you to pray for us, to plead to your Son, to bring us safe to the doors of heaven.
Will I be in heaven? Will I go to heaven? The question asked by Lucia. हांव स्वर्गार वयतली? म्हजे बरोबर हे ल्हान जासिंता म्हजे बरोबर स्वर्गार वेतले? फ्रांसिस्को म्हजे बरोबर स्वर्गार वेतलो? Will we go to heaven? Yes, you will. You need to pray, and you need to pray a little more. Yes, Mother, we pray. ह्या दिसांनी तुजी मजत आमी सगळीं जाणां मागता. खेरीत भाशेन जी कोण सांडलेलीं आसात, त्रासान आसात, स्ट्रँडेड आसात, माये मोगाळी, माये काकलुतीचे, खेरीत भाशेन तुज्या पांयाशी, तुज्या हातान आमी घालता. जेजू चडशें तुवें हाडूंक आमची भाव भयणां जी परदेसान एके भाशेन शिरकोन उरलेलीं आसात, स्ट्रँडेड जाल्लीं आसात. ऑल दोज हू आर स्ट्रँडेड इन द अदर कंट्रीज who want to come home, they asking you again and again, pleading to God through you, bring us safe home. Listen to the prayers of your children. Listen to the prayers of the family members who want their beloved, their sons, their brothers, their sisters, their mothers, their husbands, their wives, their children to come home safely. तांकां घरा हाड म्हूण तुजे लागीं मागतल्या ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमकां सगल्यांक आमच्या सासणाच्या घरान सर्गीच्या राजान तुजे वरवीं जेजूशी पावय. नमान मरे कृपेन बोलली, सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमकां सगल्यांक ह्या वेळार देवाचो आशिर्वाद जाय. माई काकलुतीची, माई मोगाळी, आमकां हो आशिर्वाद मागून घे. आमच्या पातकां वरवीं आमी ह्या आशिर्वादांतलीं पयस उरल्या. खूब खूब आमच्यो ताळण्यो, कितलीं आमचीं पातकां. देवाचे कृपेक आमी उणी पडटा. वी फॉल शॉर्ट of God's blessings because of our sin. Pray for us, O Mother. Grant us the blessing. तुझ्या पुताचो आशीर्वाद घेवंक आमकां फावो कर. ह्या वेळार आमची जण एकल्याची मागणी तूं आयकून घे. In silence of our heart, we place all our prayers, all our petitions at the feet of Jesus, your Son. पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूच्या पांयाशी आमची सगळी मागणी आमी ह्या वेळार दवरता. सगळ्या पिडेस्तांक तुजे मुखार उबारता. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक खेरीत भाशेन जे ह्या दिसांनी आमचे पासत निर्णय घेतात, they are making decisions for us, Mother Mary. Make them responsible. Do not allow them to be irresponsible. Do not allow them to be manipulative. Make them responsible. Make them concerned about the people and not their own profit. सगळ्याक आमकां आशिर्वाद मागून घे माई. तुज्या पुताशी आमी ह्या वेळार दिमी घालून आमचे हात उक्ते करून हो आशिर्वाद मागता. आमच्या पातकांक लागून आमकां फावो न्हय जाल्यारूय तुजे विनंतीन
हो आशिर्वाद आमकां सगल्यांक फावो कर. ह्या आख्या संवसाराक हो आशिर्वाद फावो कर. सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमचे पासत विनंती कर माई. तुझ्या पुताची कृपा आमकां जोडून घे. सगली देणी आमचे पासत जोडून घे. विनोती कर माये तुझ्याच पुत्रा लागीं आमी जोडूच्या स्वर्गी देणी. विनोती कर माये तुझ्याच पुत्रा लागीं आमी जोडूच्या स्वर्गी देणी. विनोती कर माये तुझ्याच पुत्रा लागीं आमी जोडूच्या स्वर्गी देणी. विनोती कर माये तुझ्याच पुत्रा लागीं आमी जोडूच्या स्वर्गी देणी. विनोती कर माये तुझ्याच पुत्रा लागीं आमी जोडूच्या स्वर्गी देणी. विनोती कर माये तुझ्याच पुत्रा लागीं आमी जोडूच्या स्वर्गी देणी. विनोती कर माये तुझ्याच पुत्रा लागीं आमी जोडूच्या स्वर्गी देणी. फातिमाचे सायबिणी जातू आमची शेरातिनी. ती सगळ्या सुखाची